मिलिंद नायकान गणेश बेन्झोप्लास्टात नाफ्ता खाली करपाक स्थगिती मेळयली खरी, मात तोंडी आदेशा उपरांतूय नाफ्ता ट्रान्स्फर प्रक्रिया चालूच उरली. मुरगांवच्या आमदारान चीफ सेक्रेटरी परिमल रायाचेर फोग काडला. 25 फावटी कॉल करून आपलो फोन घेतलो ना म्हूण मिलिंद तिडकलो. उपरांत मिलिंदान आपल्या सरकाराचेरूच फोग काडलो. सरकारान खंय ताका विस्वासात घेतलो ना. सीएमान मिटिंगेक आफयल्यार तो खंय दुसरो उपाय दिवपाचो. मात कोणाचो तरी इंट्रेस्ट आशिल्ल्या शिवाय असो निर्णय कठीण म्हूण मिलिंद सांगता. निर्णय खंय सीएम प्रमोद सावंताचो. सांगतो कलेक्टरान तुमी काल दिन झालं आमकां सांगलें, म्हाका खबर ना. आनी हांव कंटिन्युअसली आतां 25 फोन केले आमच्या चीफ सेक्रेटरीचो परिमल राय. तो त्याच्या हातीन हात घालून आसूंक शकता. हांव ओपनली सांगता. सीएम उलयलो, सगळें उलयलें. आतां एक 5 मिनटां पयलीं हांव मागीर लास्ट सीएमाक कलेक्टराक फोन करता. सीएमान ताका डायरेक्शन दिला, तूं आयच्या आयज तेंचें कितें आहा तें चॅक करून आतां बंद कर सद्या. आनी तेच्या उपरांत फुडें कितें आहा आमी लोकल्स म्हणून आयज कोर्ट बंद, आमी कोर्टान वचपाची तयारी. हांव तितून इनवॉल्व जावंक ना. म्हाका कळना. सीएमाक विचारलें, सीएम म्हणपालो आतां सद्या नाका, हांव पळयता हँडल करता म्हणून जाल्यार म्हाका सीएमाचेर विश्वास आसलो म्हणून ओके केलें. आतां तेजें म्हाका सांगलेलें की तूं एक मिटींग यो, तांकां दुसरें सोल्युशन बऱ्यापैकी हांव दिवपाक. सगळ्यात सिंपल सोल्युशन ती जर फ्लोट जाली परत ओडून व्हरा. कोणाचो तरी कितें इंट्रस्ट आहा जाता आसतलें, म्हाका खबर ना. मिलिंद नायकाच्या इंट्रेस्ट प्रकरणाचेर मुरगांव युनायटेडानूय फोग काडलो. हाचे पयलीं 5 फावट आतां परस चड नाफ्ता थंय दवरिल्लो. तेन्ना मिलिंद ओगी. अमोनिया टँकाक 19 वर्सां जालीं. त्या धोक्याचेर मिलिंद ओगी कित्याक म्हूण तांणी फोग काडलो. नाफ्ता ऑलरेडी पंपींग स्टार्ट जालें जाल्यार ओपोज करता. जाल्यार कित्याक ओपोज करता म्हाका कांय खबर ना. ह्यान पयलीं 5 फावटी नाफ्ता स्टोर जाला हांगासर. 5दा बरो व्हडल्या प्रमाणात नाफ्ता स्टोर जाला. आतां त्यो 2005ची 10,000 टन स्टोर जाला. तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलेलें वाल्यार आसलेले, तेन्ना हांकां खबर ना. आयज तुमी संकट काडलें सीएम साहेबान, पूण आमचो मिनिस्टर हांगासर आमचेर डबल संकट घातला. एक सकयल वेसलीन नाफ्ता आनी एक वयर 8,000 नाफ्ता ऑलरेडी पंप जाला. तुमी आपलो इगो करपाक लागून हांगासर लोकांक त्रासान घालपाची शक्यता. नाफ्ता तेंच्यांनी IRS रिपोर्ट घेतला इंडियन रजिस्टर्ड शिपिंगाचो की टँक सेफ आसा म्हणून, आनी तो टँकान घालपाचो आनी जाता तितको व्हरपाचो. ह्या विशयाचेर आपलो आनी तुजो इगो करून हांगासर आपणाक ऑपोजिशनान कितें म्हटलें आनी कितें म्हटलें तेजेर हो टायम न्हू, तेजेर उलोवपाचो. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर 1 म्हयनो पयलीं सांगतालो की तो नाफ्ता न्हू म्हणून, तो स्लज. थोड्या दिसांनी तो म्हणूंक लागलो की नाफ्ता न्हू, कंटॅमिनेटेड कार्गो. आतां जेन्ना तो स्लज म्हणटा, कंटॅमिनेटेड कार्गो म्हणटा, जाल्यार सड्यार पावतच्यान तेका नाफ्ता कसो जाता? पयलीं सगळ्या लोकांक सांगली तिणी खंय एक दीस तो म्हणटा स्लज, एक दीस कंटॅमिनेटेड कार्गो, एक दीस नाफ्ता. आतां हेका समज इतलेच आमच्या सड्याकारांचें पडला. आमच्या नवरमगांवान आमोनिया टँक आहा, तेजेर तिणी केन्नाच आवाज काडूंक ना. आतां 19 वर्सां जालीं ती टँक कशी आहा, ती लिकेज आहा, कितें आहा, तेजो कसलोच रिपोर्ट ना. इन्स्पेक्शनूय जावंक ना, तेजी कॅलिब्रेशनूय ना, आनी हेका नाफ्ताचें पडला. प्रमोद सावंत सरकाराचो कॅबिनेट मंत्रीच सीएम सावंताचो नाफ्ता विशीं इंट्रेस्ट वयर काडटा. नाफ्तांतल्यान 15 कोटी मेळपाचे आशिल्ले ते मेळ्ळे ना म्हूण खंय मिलिंद नायक मुरगांवकारांक नाटकां करून दाखयता म्हूण काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकरान मिलिंद नायकाक सोलून काडलो. सेटिंग चल्ला आनी मिली भगत चल्ला. गव्हर्मेंट लोकांक फटोवपाक लागलेलो आसा आनी स्पेशली हो स्थानीक आमदार आनी हो मिलिंद नायकूच स्वता कॅबिनेटान आसून तो स्वता सीएमाकूच एक्यूज करता कित्याक बाबा आपल्याक खंय तरी कॉन्फिडन्स घेवना आनी सीएमान खंय तरी सेटिंग केल्लेलें आसा म्हणून. आयज ही भाशा जेन्ना एक कॅबिनेट मिनिस्टर वापरता आनी ही सगळी जी नाटकां ती चालू केल्लेली आसा लोकांक थंयसर हाडून बिश्तो ओपोज करा आनी ही जी मिलिंद नायक जी लोकांक मिसगायड करता, हांव मागता की मुरमाकोच्या लोकांक खंय तरी जागृत जावपाचो टायम येयलेलो आसा आनी हेज्या फटींगपणाक बळी पडपाचें न्हू. कित्याक आयज पर्यंत तो हेर स्टेटमेंट हो चेंज करीत आसा. कित्याक आयज मिलिंदाची अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा कित्याक आयज ताका खंयचूनच फायदो जायना. कित्याक जे पर्यंत ताका फायदो जाता, जेन्ना कोळशासून ताका फायदो जाता तो ताका ओपोज करना. जेन्ना ताका अमोनिया कडसून फायदो जाता ट्रान्सपोर्टेशन थंयसर तो ओपोज करना. जेन्ना थंयसर लेबर कॉन्ट्रॅक्ट तो घेता थंय तो ओपोज करना. कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करता थंय काय घेता थंयसून ताका इन्कम येता. आनी नाफ्ता बोट हाडपाक होच मास्टर मायंड आसलेलो. येतेनाच ती बोट हाडलेली आनी नाफ्ता काडून ते 15 कोटी तो जोडपाचो आसलेलो. बट आयज हे पयशे हे 15 कोटी तेच्या हातीनसून गेल्लेले आसा म्हणून ही फक्त तो लोकांची सिंपती घेवपाक लागून ही ड्रामाबाज ताणें चालू केल्लेली आसा. प्रुडंटा खातीर मुरगांव सावन विक्रम नायक.